सागरमाला जेटी ती म्हणजे ते हांगा येता फोटाकडे येना फोट आमचो बेतला ना कळले न्ही आणि ही त्यांना खूप पहिले सर्वे केल्ली आता ही बीच झरीत म्हणटा ती ते आता टुरिस्ट उदक नाता सगळ्यांना हांगा डॉल्फिन दिश्टी पडटा फाल्यां तर हांगा ये जाल्यार आपल्या ल्हान बोटकारी काटाळे मारता ते काटाळे मारूंक मेळचे ना पयलो प्रश्न दुसरे हांगा टुरिस्टांक डॉल्फिन दाखयता पळय डॉल्फिन हांगा भोंवतात तेजेर लोकांचे पोट भरता मागीर ते ये जाल्यार फाल्यां थंय बीच हा बीचार खंय पण व्हरतले आमी एक प्रायवेट बीच आसता ती पळय झरीता कळ्ळें न्हू आनी चवथें म्हटल्यार आमची पळय ग्रीनरी आख्खी ग्रीनरी ती वयतली ह्यो तर येत आमकां प्रोजेक्ट सामको आनी दुसरें म्हणजे आमकां तडी रापण मारपाक म्हणजे नुस्तें तडी येता ते आमकां तडल्यान CSF म्हणटाले भायल्यान उधर से जाओ ऐसा कैसा हो जाएगा म्हणटात मागीर आमकां कांयच सांगूंक जावचें ना डेव्हलपमेंट आमकां जो बोटकार सद्याकूच नुस्तें ना सगळें काबार जातलें ओके हे आख्खे काळे जातले दुसरें म्हणजे कितें हांगा जागो थंय पारोळ साठी वयर आहा आनी त्या सायडीन ONGC आहा त्या वाटेन गांव आहा खणखणी म्हणून आहा त्या भाशेन तुमी आहा त्या भाशेन मागीर वयर घरां जाल्यात ते तर कोळसो ये जाल्यार आमच्या जेवणा खाणे त्रास जातले सामके आनी तो सामको टनांनी येवपाचो कोळसो तो आमकां कितले प्रॉब्लेम जातलो मागीर पूण ही जेटी आतां पडटा ती एक्चुअली बेतूल पडटा आनी खंय येवपाची आहा ना हे बेतूलच पडटा म्हणल्यार बेतूल खाड्यान न्हू फोटा कडेन न्हू ती पास जाले हांगा आमचे तेन्ना पेपराचेर येयले एक 10 वर्सां पयलीं आमचे कडेन फुटेज आहा तेजी पेपराची कळ्ळें न्ही बरी पयली येयल्ली ती पेपराचेर कितें हांगा एक हे जेटी जाता म्हणून पयलीं सांगली हेजी पॅसेंजर जेटी आता म्हणजे तेन्ना लोकांनी अपोज करूंक ना पॅसेंजर आतां कोयल म्हणटकूच नाकाच जालो न्ही पॅसेंजर तरी ओके बाबा लोकांचे टॅक्सी बिक्सी कितें पोटा भरतले कितें पॅसेंजर येत जाल्यार पूण तुमकां आतां कोलाची म्हणून कन्फर्म जालें तुमकां सांगला तेंच्यांनी ना आमकां अशी बोवाळ जाल्या सांगूंक ना कितें आतां फादर पयर आमचो MLAन कितें एक जेटी येता म्हणून तेणी हें सांगलें सागरमाला प्रोजेक्ट तेका लागून आमकां तो सागरमाला प्रोजेक्टच नाका हांगा तुमचो ओपोज आमचो फूल ओपोज आसता तुमची दिशाभूल केल्यार तुमकां दुसरो आमकां दिशाभूल म्हळ्यार कितें जाल्यार बेतला फोटा कडेन येता म्हळ्यार थंय जागोच ना थंय येतली खंयची आमकां आतां हे आतां एकटो कोणी धाडलें म्हाका की जेटी हांगा येता म्हणून वाशे कडेन ती दिशाभूल करून बेतलान दाखयता बेतलान येना ती हांगा येता सरकार सारकें क्लियर स्पश्ट कित्याक करना एज अ फिशरमॅन म्हणून तुमी तेच न्हू आमकां आतां आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमचे एक्चुअली सगळे OBC कम्युनिटी सरकारान फिशरीज थोडे ST कम्युनिटी आसतले थोडे म्हळ्यार तेमकां आतां आमकां शेतां ना जमीन ना कांय ना आमी डिपेंड ऑफ दर्यो तेच आमचें शेत कळ्ळें न्ही मग तेमकां एक टायम तेमकां 90% सबसिडी आमकां 90% सबसिडी दिवपाची तेमकां एक तर ट्रक काडटलो जाल्यार 2 लाख भरल्यार एक ट्रक मेळटा इन्सुलेट आमकांय तसो करपाचो कळ्ळें तुका फिशरीज हेनी डिपार्टमेंटान आमकां तो प्रोजेक्ट नाका कित्याक नाका खबर आहा तुका सांगलें पयलीं हांगा डॉल्फिन आहा दुसरें आमच्या पावसांत कुल्ल्यांक मारता आनी मासळी येता पळय थर्ड म्हणटा ते पळय बीच पळय टुरिस्टांक घेवन वयता ते आमचे पोट पयलीं जावन जातले टुरिजम सद्याक काबार जातले कित्याक हे आमचे टुरिजमाचेर बेतूल म्हणजे सोबीत बेतूल आहा सद्याक नॉर्थ गोवा ते काबार जालेच आतां आमचे सावथ गोवा म्हणजे सामके तुमी पळयता ग्रिनरी कितल्या फाल्यां तर हांगा व्हडले हरभरे जाल्यार की ग्रिनरी सोंपली हांगाची खंय दोंगर आहा ते दोंगर उडयतले हय शुवर ते जाता ते कटिंग हिल कटिंग जातलेच न्ही मागीर तुका मागीर दर्यान ते जेटी घालतले व्हडले हरभर बांदतले तुमी ऑटोमॅटिकली तुमी ते ग्रिनरी गेली न्हू ओके समजा तुमचे सगळे फिशरी कम्युनिटी हांगा लागीं आहा तेंच्यांनी ओपोज केला सामको फूल ओपोज सामको फिशरमॅन म्हटल्यार करता आमचे कोस्टल हेका लायटी चड जाल्या आनी आमचो दर्यो जळाना आनी तर व्हडलो प्रोजेक्ट येत जाल्यार सामकी आमकां जारो म्हणटा तो म्हणून जळटा तो जळचो ना लायटी चड जातले व्हडले हे येतले आनी ते जळ म्हणून आमची जळटा आनी तेजेर नुस्तें कळटा रातचें ते कळचें ना आमकां बरो फिशरमॅनाक मार येतलो आतां ते पळय आमचे सुंगट आहा म्हणून ह्या जानेवारीन ते तयार जाता ते कित्याक लागून जाता ते कांयच कळना तयारच जायना आता जानेवारी म्हयन्यान सोलार म्हणून जाता ती फर्स्टाक जाता ती ऑगस्टान जाता तशी जानेवारीन जाता ती जायना हे आता एक 5-6 वर्सान ती जायना ते आमकां बरो फिशरमॅनाक बरोच मार येयला ती जानेवारीन जायना आनी तो जप्सी म्हणून आसा तेका पासून विचारल्या जाता तो बरो फिशरमॅन ह्यो बीन आहा आमचो जाय बाबा ही सोलार जानेवारीन कित्याक जायना काय म्हणून विचारूंक जाय ना म्हणल्यार ती जळचो ना हे लायटीचो फोकस चड जातलो आनी दर्यो जळचो ना तेजेर हांव मातशें सांगता तुमकां तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।